प्रितीच्या भाव-भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विसवोर, वोड 1 ते 4 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्सेस 1 to 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांची उरपोंजी ताचे फाटल्यान गेली. अवचितूच एक कोडकारान लागीं येवन ताका नमस्कार केलो आनी म्हणलें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाय. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हणलें, वय, म्हाका जाय, नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगी नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यात्निकाक दाखय आनी ताका एक गवाय कशी मोइजेसान फॉर्मायिल्लें दान भेटोय. प्रितीच्या भाव-भयणींनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू दोंगरार गेल्लो मागणें करपाक आनी आतां सकयल येयल्लो मागणें केल्या उपरांत. आनी भाव-भयणींनो, आमी वाचता की अचितूच एका थिंचोर जेन्ना तो सकला येयलो थिंचोर लोकांची उरपोंजी तांच्या फाटल्यान गेल्यो. म्हणजे भाव-भयणींनो, जेन्ना जेजू मागणी करपाक वेतालो तो लोकांक सोडून, आपल्या शिसांक सोडून आपल्या बापाशी मागणें करपाक, आपल्या बापाशी संबंद जोडपाक, आपल्या बापाशी तो वेळ काडपाक तो आतां मागणें करतालो. आनी भाव-भयणींनो, आमी खरीच भाशेन हें पडत जाल्यार की जेजू जेन्ना ह्या संवसारांत आसलो, देव आसलो तो, पूण एका मनशाच्या रुपान जेन्ना तो ह्या संवसारांत येयल्लो तो आतां खूब वरां आपलो वेळ सारतालो आपल्या सुर्गीच्या बापाशी मागण्या विशीं. म्हणटच भाव-भयणींनो, जेजू देव आसलो जाल्यार ताका तो आतां आपल्या बापाशी संबंद जोडटालो, तो आपल्या बापाशी मागणें करतालो, बाप कितें सांगता तें तो आयकतालो. आनी आतां जेन्ना तो मागणें केल्या उपरांत आतां सकला येतालो, लोकां कडेन वेतालो, आपल्या शिसां बरोबर रावतालो, तो आतां जें ताका सांगलेलें तेंच तो करतालो. म्हणजे भाव-भयणींनो, जेजूचो संबंद आपल्या बापाशी, जेजूचो संबंद आपल्या देवाशी इतलो घट जायत वतालो आनी ताका ही गरज आसली. आयज भाव-भयणींनो, आमी जेन्ना पळयता कशे भाशेन जेजून आपली सेवा केली लोकांक, कशे भाशेन लोक ताचे फाटल्यान वेतालो, हाचें कारण जावन आसा कित्याक जेजूचो संबंद आपल्या बापाशी घट आसलो म्हणून, तो मागण्यांनी खूब वेळ सारतालो म्हणून. आनी आयज भाव-भयणींनो, आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जे याज्ञीक आसा, आमी जे देवाचें उतर शिकयता, आमी आतां इग्रोज मातेन लिडर आसा, आमकां ही गरज आसा की आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक, आमचो संबंद जेजूशी घट जावपाक. आनी हें केन्ना जातलें? जेन्ना आमी वेळ काडून मागण्यांनी सारता, आमी देवाचें उतर शिकता, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करता. आनी भाव-भयणींनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, मागण्यांनी आमी वेळ सारता, पवित्र आत्मो आतां आमकां शिकयता, पवित्र आत्मो आतां आमकां ती घटाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां जाणवाय दिता, पवित्र आत्मो आमकां जें आतां कितें आमी काम करूंक जाय तें आमकां सांगता. आनी भाव-भयणींनो, जेन्ना आमी ह्या देवाच्या संबंदान वाडत वेता, आमची जी सेवा आमी करता, आमी जें काम करता, आतां लोक थंयसर येता. भाव-भयणींनो, समजा एक रेस्टॉरंट आसा, एक हॉटेल आसा, ओ एक माय आपल्या घरांत बरें जेवण रांदता, आपलो घरकार, आपलीं भुरगीं थंयसर जेवणाक बसतात, ना तर ताका थंयसर म्हणटा, माय आमकां जेवण नाका, तें बरें रुचीक ना, आमकां हॉटेलाचें जेवण जाय. म्हणटच जेन्ना आमी खरेपणी तें बरें जेवण रांदता, वो खंयच्या हॉटेलान बरें जेवण तें करतात, आमी त्या हॉटेलान वेता, आमी जें जेवण कोण बरें रांदता तें आमी खावंक बसता.
तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना कोण आपलो संबंद देवाशी घट जायत करता, तो वेळ साधता, तो उतर शिकता, तो खरेपणी आमचो आपलो संबंद देवाशी घट करता. आतां भाव भयणीनो, आमचो संबंद आमच्या पेल्याशी, आमची सेवा आतां जी आमी कोत्ता ती देवान विचून काडल्या तशी, देवाच्या खोशे प्रमाणे आतां आमी ती सेवा करतले. ना तर भाव भयणीनो, आमच्या मनान आमकां कितें सांगूंक जाय तें, आमकां कितें करूंक जाय तें, आमच्या मनान कितें येता तें आमी तेंच करतले. आनी आतां आमी देवाची खोशी खरेपणी देवान आमकां कितें सांगलां तें आमी आयकूंक तयार जावची नात. आमकां वेळ आसचो ना, पूण आमी खूब वस्तू करतले. आनी ताका इंग्लिशीन म्हणटा डेड वर्क्स, म्हणजे जी कामां देवाच्या रान कसलोच फायदो जायनासली कामां आमी करतले. आमी खूब दुडवांनी आमी बुडटले, आमी खूब दुडू एकठांय करतले, आमी खूब बिल्डिंगां बांदतले, आमी खूब लोकांक जेवण दिवपाचें काम करतले, आमी खूब वावर करतले. पूण हें काम आमकां देवान सांगूं ना जाल्यार हाका म्हणटा डेड वर्क्स. ह्या देवाच्या राज्यान कसलोच फायदो जायना. पूण जेन्ना आमी वेळ काडून आमी देवाचें उतर आयकता, देवाच्या उतराचेर नियाळ करता, पवित्र आत्मा आमकां शिकयता, आमी मागण्यांनी वेळ साधता. आतां भाव भयणीनो, आमी देवा कडसून आयकता. ज्या भाशेन जेजून वेळ काडून आपल्या सोबीच्या बापाचो आवाज आयकलो, ताणें जें ताका काम करूंक जालें तें बापान ताका सांगलें आनी ताणें आतां काम केलें. लोक ताच्या फाटल्यान धांवंक लागलो, आतां तो लोकांची सेवा करूंक लागलो. तेच भाशेन आयज भाव भयणीनो, आमकां गरज खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्यार, खरेपणी आमी देवाचें राज फुडें सरोंक जाय जाल्यार, खरेपणी आमी देवाची खोशी करूंक जाय जाल्यार आमी आयज वेळ सारूया मागण्यांनी, देवाचें उतर शिकून आमी वेळ काडुया, ताज्या उतराचेर नियाळ करून तें उतर पाळुया. खरें आमी तें उतर पाळपाक एकदम गरजेचें. आतां बिश्टें वाचलें, व्हडली आमची तोकली जोड जाली आनी आमकां जाणवाय चड मेळ्ळी, पूण खरेपणी तें उतर पाळूंक ना जाल्यार कसलोच फायदो ना. आमकां उतर पाळूंक एकदम गरजेचें, ते देवाची खोशी करपाक एकदम गरजेची. आनी खरेपणी देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज वाडपाक आयजसान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.